सबारपटी अशें हांवें सांगचें आयकलां आवय बापायन. फादर, म्हजो भुरगो आयकना, म्हजी धूव आयकना, ते पाड वाटेन वेतेत आसा, तो पाड वाटेन वेतेत आसा, मागा फादर. आनी ती रडतात. फादर, हांव कितलें मागतां, देव म्हजें मागणें आयकना. म्हज्या भुरग्या पासत हांव कितलें मागता. तूं कितें आशेता ह्या भुरग्यांत हांव? कांय ना फादर, एक बरो फुडार तांचो. आवय बापायन आशेवचें तितलेंच, एक बरो फुडार भुरग्यांक. आनी दीस आनी रात ती मेहनत करतात, कश्ट काडटात आपल्या भुरग्यांक वागोवचें पासत, तांकां एक बरो फुडार दिवचें पासत. आपल्या जिवितांत हर एक प्रयत्न ती करतात आनी तांकां मेळचें कितें? रडणें. तांकां मेळचें कितें? दूख. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारपटी अशें हांवें सांगचें आयकलां आवय बापायन. फादर, म्हजो भुरगो आयकना, म्हजी धूव आयकना, ते पाड वाटेन वेतेत आसा, तो पाड वाटेन वेतेत आसा, मागा फादर. आनी ती रडतात. फादर, हांव कितलें मागतां, देव म्हजें मागणें आयकना. म्हज्या भुरग्या पासत हांव कितलें मागता. तूं कितें आशेता ह्या भुरग्यांत हांव? कांय ना फादर, एक बरो फुडार तांचो. आवय बापायन आशेवचें तितलेंच, एक बरो फुडार भुरग्यांक. आनी दीस आनी रात ती मेहनत करतात, कश्ट काडटात आपल्या भुरग्यांक वागोवचें पासत, तांकां एक बरो फुडार दिवचें पासत. आपल्या जिवितांत हर एक प्रयत्न ती करतात आनी तांकां मेळचें कितें? रडणें. तांकां मेळचें कितें? दूख. आनी आज तशेंच जेजूक जालें. देवान इतलें प्रयत्न केले इस्रायलाक समजोवंक, हांव तुमकां शांती दिवंक, समाधान दिवंक आयलां, आनी तुमी समजनात. त्या देखून जेजून सांगची उतरां, 3 कारणां खातीर जेजू रडता आज वांजेलांत. पयलो कारण जावन आसा, समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट तूं आजपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार. आनी मोनिकाचें प्रार्थना एंत आसलें आपल्या पुता सा आगोस्तिना पासत. पूण आगोस्तीन आखरेक समजलो आनी तो बदल्ल्या मागीर सांगता, सोम्या, हांवें तुजो मोग करूंक मस्तू लेट केलें. लेट आय लावड दी ओ लॉर्ड, लेट आय लावड दी म्हणून. आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील द रेस्ट इन दी. आमची काळजां तुजे ते विशय गेल्या शिवाय ती विशयवंत नांत म्हणलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव शांती दिवंक आशेता, समाधान दिवंक आशेता. त्या देखून जुवांवच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार अध्याय 14 वाक्य 27, समाधान हांव तुमकां दिवंक आयलां, म्हजें समाधान तुमकां दिवंक आयलां. त्या देखून आमी हे समाधानाचो अर्थ समजोवचो बरो म्हण दिसता म्हाका आज. पयल्यान पयलें पयलो कारण जावन आसा, जेजू समाधानाची वाट आमी सोदिना म्हणून रडता. त्या देखून हें समाधान म्हळ्यार कितें? इंग्लीश भाशेन शालोम शांती म्हणटात, हिब्रू भाशेन, ग्रीक भाशेन आयरेन म्हणटात. आयरेन म्हळ्यार या शालोम म्हळ्यार एका भुरग्यान आवयच्या उस्क्यार म्हळ्यार न्हिदचें, संतोशान न्हिदचें, तो संतोश, तें समाधान. ताका कसलेंच ना. त्या भुरग्याक तूं हांगासान उठोवन व्हरून दुसरे कडेन दवरल्यार ताका कळना न्हिदल्या मागीर. त्या देखून आवयच्या उस्क्यार न्हिदता. आवय लागीं नासल्यार थोडे फावटी न्हिदना भुरगें. तशें देवाच्या हातांत हांव आसां म्हणलें समाधान. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, हांव आनी बाप एकच, हांव बापा थंय आसां, हांव बापा थंय आसां म्हण जुवांवच्या वांजेलांत. आनी तो ताका समाधान आसलें. त्या देखून ताणें म्हणचें, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. कसलें समाधान? हांव म्हज्या बापायच्या उस्क्यार आसा, म्हाका संतोश आसा, देव म्हाका राखता, देव म्हाका सांबाळटा म्हणलें तें समाधान. आनी तें समाधान हांव तुमकां दिवंक आयलां म्हणटा जेजू. आनी तें समाधान तुमी सोदिनात. कित्याक? तुमी म्हजें तें येवंकूच आयकनात. म्हजें तें येवंकूच आयकनात. अध्याय 21 थंयसर जेजू सांगता, हांव एका कोंबये बरी आपल्या पिलांक कशें एकवटांत घालता पळया, तशें एक करूंक आशेता, एकवटांत हाडूंक आशेता सगळे इस्रायलाक. पूण तें तुमी आयकनात म्हणटा. आमी आयकना समाधान हाडूंक हेचो वांटो सोदिना. हांव देखून आमचे मदें झगडें आसा, आमचे मदें घरांनी समाधान हाडचो वांटो आमी आशेना. हांव देखून कितें म्हणटात, घुस्पड गोंदळ चडत आसा. कुटुंबा मदें विच्छेदन म्हळ्यार कुटुंबा मदें
मदेंच घोव बायलां मदें विच्छेदनां जाल्यांत आनी कुटुंबा मदें झगडीं जाल्यांत वांटे फांटे जाल्यांत सगळें जालां. कारण एकच आमी समाधान हाडूंक वावरना आनी जेजू रडता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरी संगत जावन आसा थंयसर जेजून रडची आयच्या वंजेलांत झडती पळोवन इस्रायलाक येवची, जेरुसलेम शहराक येवची झडती कसली कठीण झडती पळया. थंयसर दुश्मन तुजे भोंवतणी पागोर उबारन तो वेडो घालतले आनी चारय कुशींनी तुका बंद करून पुरोव करतले. आयलँड पुरोव म्हळ्यार आनी तुका तुजे भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक पुर्ते नाश करतले. क्रिस्त शका 17 थंयसर रोमाच्या चक्रवर्तीन आपली सैन्य धाडन कशें बायबलांत बरयलां तशेंच केलें आनी सगळें जेरुसलेम शहर नाश केलें आनी तें जेरुसलेमाचें मंदीर पिठो पिठो केलें, फातरा वयर फातर उरोन अशें केलें आनी थंय आसलेल्या भुरग्यांक आनी सुमार एक 3 म्हयने उपाशी पडोशें करून सगळ्यांक नाश केलें. जोसेफूस द यंगर म्हणलो बरयणार हिस्टोरियन, तो थंयसर विवरिता तें भिरांकूळ म्हळ्यार मोडी कुसोवन गाणी येवंक लागली खंय सक्कड मरोन कोण्णी ना. तितलें भिरांकूळ मरोन तांकां आयलें. कित्याक देवाक तांणी वळखलें ना. त्या देखून अशें आखरेचें कित्याक अशें जालें, देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखलें नाय. तेंत सायमन जुडास मेक्काबियाचो बूक तुमी आयकला. जुडासान 400 जाणांक जोमो केले आनी रोमा अधिपती विरोध झगडे करून तो जिखल्या उपरांत जेरुसलेम शहराक गोड्यार बसोन येतना कसलो मान सन्मान ताका दिलो. पूण तेंच शांतीचो कुंवर सर्गीचो राय जेजू येतना किद्रोन व्हॅली तावन तो पास जावन येतना ताका अध्याय 19 आमी पळयता जेजू जैते वंत प्रवेश जेजूचो जेरुसलेमाक. तो बसोन येतना होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून ताळयो वाटेर घाल्यो आनी रामाच्या इतर आमी सगळें ताळयो हाडून करता आनी मान करता. पूण इगर्जेक पावल्या उपरांत ताका मान ना. तशेंच जालें. तो थंयसर आयलो येताना कितें पळयता, फाल्यांच्या वचपान तुमी पळयतल्यात, फाल्यांच्या वचपान थंयसर जेजू देवळ शुद्ध करता. ताका राग आयलो. थंयसर देव आयलो, ताका मान सन्मान ना. मान सन्मान आसा तर कित्याक यार बिजनेस ताका मात्र पयशे ताका मात्र देवाक मान नातुल्लो. त्या देखून जेरुसलेम शहरा भितर मंदिरा भितरच थंयसर मनी एक्सचेंज, बोकऱ्यांक इकचें, पारव्यांक इकचें हें सगळें जातालें. लोकांक सयत मागणें करूंक जागो नातुल्लो थोडे कडेन. त्या देखून जेजूक राग येता आनी तो सुंबाचें चाबूक करून मारता तांकां सगळ्यांक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत तशेंच गी. आज आमी फेस्त आचरण करता. तिसरें त्या देखून हांवें म्हणलें तिसरें आमी देवाक वळखोना. कशें येता तें आमकां कळीत ना. देव मनशा रुपार आयलो तेन्ना कितें जालें, कोणेंच वळखोंक ना ताका. इस्रायल परजेन वळखोंक ना. आज तो खंयच्या रुपार येता आमकां कळीत ना. त्या देखून मातेवाच्या वंजेलांत आमकां अध्याय 25 देव सांगता, हांव भुकेल्लो कितें, हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका पियोंक दिलें. केदाळा सोम्या म्हूण विचारतना देवान कितें म्हळें, ल्हानांतल्या ल्हानांक जें कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. कोण गरजेवंत आसा ते तांकां पावचेंच कितें म्हणटात देवाक पावचें. त्या देखून देवान आमकां उपदेश दितना कसलो उपदेश दिला, पयलें देवाचो मोग कर आनी ताच्याच सारक्याचो अजून एक आसा तो कसलो, जशें तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी पेलो कोण म्हणून सामारिया घराच्या ओपारी मुखांत्र तो सोराच्या हातान शिरकतना ताचो पेलो कोण जालो, एक सामारिया घर जुदेव जावंक ना. अशें आमकां जेजू दाखोवन दिता. कोण गरजेक पावता तोच पेलो. मोगाच्या भाव भयणो, त्या देखून आमी उगडास दवरूंक जाय. आज आमी मोरयेचें फेस्त आचरण करतना मोरी एक जिव्या देवाची मंदीर जाली. जिव्या देवाची सोल्ल्याची पेट जाली. पोरण्या तेस्तमेंतांत सोल्ल्याच्या पेटे मुखांत्र देवाचें हाजीरपण दाखोवचें आसलें. त्या सोल्ल्याच्या पेटेंत
उंडो, आर्यानाचे बेतकाटी आनी देवाचें उतर असो एक कोवळो हें दवरचें आसलें त्या सोल्ल्याच्या पेटेन. आनी मोरी तें देवाचें उतर स्विकार करता आनी याजाक, श्रेश्ठ याजाक, देवाचो पूत आपलीच बली भेटोवचो ताका आपल्या काळजांत घेता आनी तो आरानाची बेतकाटी म्हळ्यार राजवटकी चलयता म्हणून अर्थ. आनी देव सगळ्या संवसारार राजवटकी चलयता म्हणून इजया प्रवादीच्या बुकांत आमकां सांगलां. तर मोगाच्या भाव भयणो, त्या मोरयेचें आमी फेस्त आचरण करतना तिची आमी आज देख घेवंक जाय. आनी आवय बापायनी 3 वर्सांचें भुरगें आसतना तिका देवाळाक सोमारपण ती पाटी गेली आनी तिका थंयसर आमी प्रोटो इवेंगेलियम ऑफ जेम्स म्हणून म्हळ्यार जेम्स असो वांजेल म्हणून एक आसा तो आमच्या अधिकृत वांजेलान ना, अनाधिकृत तो, त्या देखून ताका ह्या वांजेलान घेवं ना. तातूंत थंयसर बरयलां ती 3 वर्सांची आसतना तिच्या आवय बापायन तिका देवाळाक सोमारपयल्या उपरांत थंयसर भाग्यवंत मनशाच्या हातांत ती आसली देवळांत आनी थंयसर भाग्यवंत मनशांनी तिका तरबेती दिल्ली भाग्यवंत जावच्याक. ते मात्र न्हय, थंयसर देवाळाचो याजक, त्या वेळाचो याजक तिका स्विकार केल्या उपरांत तो बेसांव दिता आनी थंयसर प्रवाद करता म्हणून थंयसर आसा. कसलो प्रवाद? सोडवणदार, संवसाराक राखचो सोडवणदार तुजे मुखांतर येतलो म्हणून तो प्रवाद करता. तें थंयसर बरयलां त्या वांजेलांत, जेम्साच्या वांजेलान, जाकोबाच्या वांजेलान. मोगाच्या भाव भयणो, त्या प्रवादा प्रमाणे देवान तिका विंचली आनी त्या वेळार खंय मस्त जाणां आपल्या भुरग्यांक, चेडवां भुरग्यांक देवाळाक समर्पितालीं. कित्याक एक तर ती जुदेवांची दास्तोर भुरग्याक समर्पूंचें जावन आसा आनी आमकां जेजू की समर्पिल्लो आमी पळयता, स्नानीक जुवांक की समर्पिल्लो आमी पळयता. पूण ताच्या किसड कित्याक म्हळ्यार सगळी जुदेव कुळयेची आपल्या भुरग्यांक समर्पण थंयसर म्हज्या घरा मेस्साया सोडवणदार जल्मो दी म्हणून आशेताली. कितली आशा पळया. पूण देवान मोरयेक विंचलें. कित्याक? ती कुर्पेन भरलेली. इम्पॉर्टंट जावन आसा ती कुर्पेन भरलेली. गब्रियल बडवो तिचे थंय येताना ताचो नामान सांगता, नामान मोरये कुर्पेन भरलेले. तर आमचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भुरग्यांचें जिवीत, आमचें जिवीत तें कुर्पेन भरलेलें जालां गे. जावंक ना तर कित्याक? कित्याक म्हळ्यार मातेवाचो वांजेल अध्याय 24 ओल्ड 12 अशें म्हणटा, आमच्या जिवितांत पथकां वाडल्यान देखून एकामेकाचो मोगूत नासतना आमी शेळेल्या म्हणून. तर आमचे थंय पथकां आमच्योच वडण्यो आसात देखून मोग उणो जाला, भाग्यवंतपण उणें जालां. त्या देखून भाग्यवंतपण खंयसर ना, थंयसर देव विसिना. थोडे कडेन हांव एक केरळा कितले वर्सांचो भावार्थ एका इगर्जेक गेल्लो, थंयसर पाद्र्याक म्हणटलो, आमकां सगळ्यांक आपयल्लें, आमी ब्रदर जावन आसल्ले. कितें आपयलें इतले जाणांक म्हणून विचारल्याक म्हणटो, इगर्ज जावन 75 वर्सां जालीं फादर, एकच एक देव पळोवणें ना. कित्याक ना? भाग्यवंतपण ना, कुटुंबांनी प्रेरण ना, कुटुंबांनी भक्त मात्र आसा, शांतीपण ना. त्या देखून हांवें सांगचें, प्रस्तावनान सांगलें हांवें, भक्त आसल्यार पावना. आमी भक्तीक जावचें न्हय, शांतीपणाक आमी मुखार वचूं जाय, शांतीपणाक मुखार वचूं जाय. आमचे थंय मोग उपजो जाय. त्या देखून हेब्रेवांक बरयल्लो बूक म्हणटा, आमकां कितें जालां तर येद्या व्हरत्या तारणाची पर्व आमी करिना. तारण सोडवून आमचो देव करता, आमी देवाच्या हातांत आसा म्हणून धैर्यान आमी जियेना. मोरी पळया, आपल्या सोमेची साकण तुज्या शब्दा प्रमाणे जावं म्हळ्यार मागीर कितल्या धैर्यान ती जियेली, कितले कश्ट तिणें फूड केले, कितले कश्ट मोगाच्या भाव भयणो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत आपल्या पुताचो पाटलाव तिणें केलो आनी ती रोडोवन बसोंक ना. जेजू मेलो जाल्यार, पूत मेलो जाल्यार देवाचें योजन तिका कळीत आसल्यान ती शिसांक एकठांय करन धर्मदूतांच्या बुकांत आमी आयकता, अध्याय 2 मागणें करीत रावली. इगर्ज मातेच्या उक्तावणाक म्हणयत आमी आनी देवाच्या कुर्पेक ती मागणें करन शिसांक सांगाता घालन थंयसर रावली. आनी धर्मदूत आनी
मोरी थंयसर आसतना पवित्र आत्मो देवलो पेंतागोस्ताच्या दिसा आनी सगळी इगर्ज माता नवी जाली. अपोस्तलांचें जिवीत नवें जालें. तर मोगाच्या भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत उडास दवरूंक जाय. 2 मंदिरां आसात आज. जेजू 2 मंदिरां रिकता म्हणटाना एक इगर्ज मंदिर म्हणटाना मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर एवकरिस्त आसा, खरो जेजू आसा. तर आमी इगर्जेक येताना बऱ्या नितळ काळजान बरें करून ये जाय. त्या देखून पळया, आमची हिंदू संस्कृती पळया, सकाळीं ते मंदिराक येताना न्हावून बरें करून नितळ जावन बरें वस्तूर घालून येतात, नितळ जावन. पूण आमकां कितें जालां म्हूण कळीत ना. आमी थोडे फावटी स्पोर्ट्साचें ड्रेस घालून येवचें, थोडे फावटी पार्टीचें ड्रेस घालून येवचें, थोडे फावटी आपो अशें म्हणटा पळय गरासचें ड्रेस घालून येवचें. आमकां कितेंय चलता म्हूण आमी चिंताव. मागीर भाग्यवान जावचें कशें आमी? तें मात्र न्ही, खंयचोय एटिट्यूड इगर्जेंत उलोवचें, इगर्जेंत नाचचें, भुरग्यांक खावंक दिवचें, सगळें चलता पुरा. इगर्जे भितरच देवाच्या हाजीरपणान सगळें चलता म्हूण चिंताव आमी. देवार आसतना म्हणटात, राजान आसतना येताना कशें बियान लोक येतालो गे. देवाच्या आस्थानाक येताना, देवाचें आस्थान म्हळ्यार देवाचें हाजीरपण, देवाच्या हाजीरपणाक येताना देव बिरांतीन येना तर आमच्या जिवितांत भाग्यवंतपण बरेंपण येवचें कशें? वी आर टेकिंग अवर लायफ, अवर स्पिरिच्युअलिटी फॉर ग्रांटेड. जायना, खंडीत जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी दुसरें जावन आसा हांव देवाचें मंदीर. सान पावल सांगता कोरिंथकारांक बरोवन, अध्याय 1 बूक, अध्याय 3 ओळ 16 to 19. तुमी नेणात की तुमी देवाची मंदिरां म्हणून. आनी दुसरो बूक अध्याय 6 ओळ 16 to 19 परत्याक. आनी थंयसर बरयलां दुसऱ्या कोरिंथकारांच्या बुकांत अध्याय 6, तुमी घरा वचून वाचा. पयलें बरयलां आमी कशें जिव्या देवाची मंदिरां जाय म्हूण बरयलां थंयसर. आतां सांगूंक वेळ पावना, कितें म्हळ्यार आमी एक घरा या, तुमकांय रांदीचे घरा वचून तुमचे कश्ट म्हाका समजतात. त्या देखून घरा भुरगीं बाळां आसतात आनी प्रायवंत आसात, त्या देखून चड उलयना. आमी मंदिरां, त्या देखून म्हजें जिवीत हांवें नितळ करचें, नितळ दवरूंक प्रयत्न करचें. इल्लें देवाच्या हाजीरपणांत घरा बसून मागणें करचें. हांगासर इगर्ज माता 6 संगती सांगता, हांव थोड्यो संगती सांगता. पयलें देवाचें उतर खंय, देवाचें उतर नियाळन तें जियेतना देवाचें हाजीरपण आमकां मेळटा, आमच्या आत्म्याचें दादोसपण मेळटा. दुसरें सक्रामेंत भेटयतना कोरोसू जेजू थंयसर आसा आनी कोरोसू जेजू आमच्या जिवितांत येता. कोरोसू, त्या देखून आमचें जिवीत आमी नितळ दवरचें. तिसरें जावन आसा वेर 2 or 3 are gathered, खंयसर 1 या 2 जण म्हज्या नांवी एकवटता. त्या देखून आमची लितुर्जी मात्र सांगता. क्रिस्तांवांची कशें आयलें गांठ बडयली गेलें एक पूण आमची सांगता. कित्याक आमकां देवान सांगलां, आमी सांगता मेळटना कोण आसा? हांव तुमचे मोदें आसां. आनी 4थें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, मोनियारी, पर्सोना क्रिस्ती म्हणटात, ऑल्टो क्रिस्ती म्हणटात, एनादर क्रायस्ट म्हणटात. दुसरो क्रिस्त थंयसर जेजूच्या नांवी भेटयता. त्या वेळार तो जेजूच्या देवाचें हाजीरपण आमकां दिता. आनी 5वें जावन आसा हांव. त्या देखून म्हजें जिवीत हांवें नितळ दवरचें. त्या देखून देवाचो मोग करचो म्हळ्यार म्हजें तें आसचें, देवाचो हांवें मोग करचो आनी देवाचें तें राज्य म्हज्या जिवितांत. त्या देखून आमचे बाबा मागतना तुजें राज येवं म्हणून आमी मागचें. म्हज्या जिवितांत ये जाय न्ही गे, तें येवचें पासत वावुरचें. आनी तें देवाचें राज्य म्हणटना जेजूस तसो आत्मो आमचें तें येवन देवाचें कृत्यां करूंक, मोगाची, सेवेची, बळेपणाची, सोंसणिकायेची, भोगसनाची आमकां कृत्यां करूंक तो कृपा दितलो. आनी ही कृपा आमकां मेळोन आमची कुटुंबां पवित्र जावं, मरये बरी जिवी देवाची मंदिरां जावन चलची, वाटेर चलची, हेरांक देवाचें हाजीरपण दिवची, ताबेर्नाकलां जावं म्हणून आमी मागया.